गोवा स्वराज पार्टीन 2017च्या विधानसभा वेंचणुकीची तयारी सुरू केल्या। गोंयाक एकच विमानतळ, खास दर्जो, दाबोळे आणि पणजेच्या नौदळ आणि लष्करान भायर सरचे म्हूण मुद्दे घेवन पार्टीन जाहीरनामो काढला। 21 वयर उमेदवार घालपाची तयारी पक्षान केल्या। इतल्या मजगती आमदार सावळान पर्रीकाराचेर केल्ल्या वक्तव्याचो बीजेपीन निषेध केलो। दीपक ढवळीकारान कूळ कायद्याचेर राजकारण करचे न्हय म्हणूनय प्रमोद सावंत मिडियाकडे उलयलो। गोंयच्या राजकारणात प्रादेशीक पक्षांबरोबर कांय समाज गटय सक्रीय जावंक लागल्यात। 2017च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर गोवा स्वराज पार्टीन शुक्रारा जाहीरनामो काढलो। संविधानाचे कलम 371 दुरुस्ती करून गोंयाक खास दर्जो, मोपा नाका एकूच विमानतळ पुरो, नौदळान दाबोळे सोडची आनी पणजेतूय लश्कर नाका असले मुद्दे पार्टीन घेतल्यात। Matani Saldana and I were giving public speeches in this against Mopa. He's gone and Mopa has come up. If he was alive, there would have been no Mopa. The Navy is acquiring all the land for their recreation there. The security is zero here. Navy, all recreation. Because of the naval installation at the Daboli, the whole of Goa is unsecure, vulnerable because one enemy attack. The enemy will always attack the installations, defense installations. Vasco will burn because of the tanks. 21 उमेदवार घालपाची तयारी पक्षान केल्या, मात पणजेच्या पोटवेंचणुकेचेर अजून कांयच थारायल्लें ना। We are on the lookout. We are asking people to contact us, and we have shortlisted our members. But when the time comes, we will let you know. We want to contest more than 21, and what we have in mind is 30. इतले मजगती पर्रीकार गोंय सोडून पळून गेलो म्हणून नरेश सावळान केल्ल्या वक्तव्याचो भाजपान निषेध केलो। दीपक ढवळीकारान कूळ कायद्याच्या दुरुस्तीचेर राजकारण करचें न्हय म्हूण प्रमोद सावंत मिडियाकडे उलयलो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्त्याचो निषेध करता आनी हाज्या फुडें तेंच्यांनी पर्रीकारांच्या बद्दल अशें वक्तव्य उलयता आसतना सांबाळून उलोवचें। गैरसमज पसरपा खातीर हेंचें राजकारण करपा खातीर काही असंतुष्ट लोकांनी हो विशय हातात घेतलेलो आसा आनी ताजी जरी ओडटा आसतना दीपक ढवळीकर हो सरकारान किंवा कॅबिनेटान मुख्यमंत्र्या कडेन विशय मांडचो सोडून हो पेपराच्या माध्यमान लोकांच्या मदीं दुफळी निर्माण करपा खातीर हो विशय मांडटा। म्हाका दिसता तेंच्यांनी हो व्यवस्थीत रित्या विशय सरकारा कडेन मांडचो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पोरण्या म्हार्दोळच्या म्हालसा नारायणीच्या देवळात शारदांबा आनी आदि शंकराचार्याच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना जावपाची आसा। 4 दीस चलपी हो मुर्ती प्रतिष्ठापना सुवाळो शेनवारा 29 नोव्हेंबराक सुरू जावन 2 डिसेंबर मेरेन चलतलो। शृंगेरी मठाचो श्रीमद जगद्गुरू मारुती तीर्थाच्या मार्गदर्शनाखाला हो प्रतिष्ठापना सुवाळो जातलो। पोरण्या म्हार्दोळच्या श्री क्षेत्र वरेण्यपुरांतल्या श्री म्हाळसा नारायणी देवळात श्री शारदांबा आनी शंकराचार्याच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना जावपाची आसा। शृंगेरी मठाचे जगद्गुरू श्री भारती तीर्थ महास्वामीजीच्या मुखेलपणान ही कार्यावळ जातली। 1 तारखेक सकाळी 7:30 वरांचेर मुर्ती प्रतिष्ठापना जो मूर्त म्हणटा पळय मुर्ती प्रतिष्ठापनेचो तो सकाळी जातलो। मुर्ती प्रतिष्ठापना जाली की शिखर कलश रोवण जातलें। प्रत्येक देवळाचेर कलश चडयले वतले आनी कलशाभिषेक जातलो स्वामीच्या हस्ते मुर्तीचेर। तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी बहुसंख्येन त्या टायमाचेर आयिल्ले जाय। तें जशें जालें की महाआरती स्वामी महाराज आपल्या स्वहस्तान जे नवीन प्रतिष्ठापीत देवदेवता आसा तांकां अभिषेक आनी श्रृंगारतले। तो एक पळोवपाक एक वेगळोच अनुभव स्वामी महाराज शृंगेरीचे की आपल्या स्वहस्ते गर्भकुडींत वचून ते सगळें पुजा करतात। प्रुडंटा खातीर वेर्ण्याच्यान दिशांत परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।